नमस्कार, हांव सिलिपा गोवेकर हांगासरले पर्राचे. तर आज आमी सगळे जाण हांगा जमल्यात माडांनी चिल्ड्रन्स पार्क ओपनिंग सेरेमनी खातीर. तर खरेंच हांव मनानसून थँक्यू म्हणूंक सोदता मायकल लोबो सर, तशेंच मॅडम दिलायला, तशेंच एंटायर पर्राचे पंचायतीक, कारण तेंच्यांनी आज हे चिल्ड्रन्स पार्क हांगासर ओपन केलें. तर मेन म्हणजे आतां सगळे कडेन इंडियेन तशेंच गोंयांत किडनॅपिंग केसीस भरपूर वाडल्यात आनी बींग अ मदर ऑफ 2 किड्स, तशेंच म्हाजे भशेन बाकीची पेरंट्स आसतली जांकां आपल्या भुरग्यांक भायर धाडपाक खरेंच भंय दिसता. एक सायकल सुद्दां घेवन आमच्या घरांत एक्चुली सीसी कॅमेरा आसा, बट सायकल घेवन सुद्दां भायर आमकां पाठोवपाक भुरग्यांक भंय दिसता. आनी असल्यानूच आतां भुरगीं एक तर टीव्ही पयल्यार नाजाल्यार मोबायलाचेर आसतात. तर असल्या रिजनान आज हांगासर तेंच्यांनी हे चिल्ड्रन्स पार्क ओपन केलें. सो आमकां खरेंच बरें दिसलें, कारण आमी सेफली हांगासर भुरग्यांक आमच्या खेळपाक धाडूं शकता. आमच्याच वाड्यार आसा आनी सगळे आमचीच भुरगीं आसात. प्लस हांगासर तेंचेर नदर दवरपा खातीर सेक्युरिटी आनी अदर पर्सनल सुद्दां आसा. सेकेंडली आजकाल मोबायलाचेर भुरगीं चडसो टायम स्पेंड करतात, की आतां हांगा येवन गेम्स खेळटलीं आनी तितून तेंचें फिजिकल डिवेलपमेंट खूब बरें जातलें, एक्सरसायज जातली आनी खरेंच भुरग्यांक हे एजीचेर तेंच्यांनी आउटडोर गेम्स आपल्या आंगान इनकल्केट करून घेवपाक जाय, रेदर दॅन स्पेंडींग टायम ऑन मोबायल फोन आनी टीव्ही. सो हे जे इनिशिएटीव तेंच्यांनी केला खरेंच बरें केलां. आनी सरान तशेंच मॅडमीन कलंगूट कॉन्स्टिट्युएन्सीन तशेंच शिवोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सीन लोकां खातीर भरपूरशें ती वावुरल्यात आनी भरपूरशें डिवेलपमेंट केलां. सो अशेंच फ्युचरानूय येतलें हांव सरा कडेन तशें मॅडमी कडेन आशा बाळगिता. देव बरें करूं. येस. नासली, एक बेंच नासलो, एक चलपाक जागो नासलो आनी फाटल्या 15 वर्सांचें डेव्हलपमेंट जालां. फुटपाथ ही आतां गरजेची आसा, कित्याक ट्रॅफिक, मोटरसायकल तश्यो गाडयो, आमकां जे चलपी आसात तांकां फुटपाथ सारकी गरजेची आसा. हे फुटपाथ ऑलमोस्ट सगळ्या रस्त्याच्या बाजून तुमकां दिसता. तशेंच फूल फ्लेज इंटरनॅशनल फुटबॉल ग्रावंड आसा, जिमनेजियम आसा आनी हे पार्क आतां आयज तयार जाता. म्हणजे पर्रा म्हणटा म्हाका दिसता एक वेल एक्विप्ड असो विलेज तयार जाल्लो आसा. ज्यो गरजेच्यो वस्तू जाल्ल्यो जायो आसल्यो त्यो सगळ्यो तयार जाल्या आनी तें सगळें जालां कित्याक तें विजन ना जाल्यार तयार जायना. आनी आमचे डायनॅमीक MLA ह्याच्या प्रयत्नान हांगासर जवळ जवळ 700 ते 800 स्क्वेअर मिटर जागो घेवन हो डेव्हलप करप खरेंच एक कौतुकास्पद बात आसा. सो ताका आमी धन्यवाद म्हणटा आनी विनंती करता तेंच्यांनी ह्या प्रसंगाचेर आपले विचार मांडचे. Only park newly built in entire Parra village. There is no park. I agree. This is the only Yes, park, this and is- I want people to come and participate, be part of the Parra people. Yes. It's important. How important it was. It's absolutely important. You see, otherwise, what's happening? Everyone's so busy with their homework, and welcome to this technology with the AI now, that they're forgetting that humans require intermingling of each other. Okay, because that intermingling brings the community together Yes. without color prejudice or intelligence, whatever it is. They bring them all together as one family. Yes. And that is the important. Being a family, and especially from Parra, we should be proud to be a Porikar. Yes. Thank you. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण, गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.